भारतात नवे कोविड-19 दुयेंतींचो आंकडो कालचे परस 16% कमी जावन आयचो आंकडो 1.7 लाखांचेर पावला। पॉझिटिव्हिटी रेट देंवून 7.4%चेर पावला जाल्यार फाटल्या 24 वरांत 865 मरणांची नोंद जाल्या। पळयात। भारतात फाटल्या 24 वरांत 1.7 लाख नव्या रुग्णांची नोंद जाल्या आसली तरी फाटल्या सप्तकांत केशींचो आंकडो कमी जाल्लो पळोवपाक मेळटा। जश्यो केसी कमी जातात तसो पॉझिटिव्हिटी रेटूय देंवून 7.4% जाला। जाल्यार आयज कोरोनाक लागून 865 जाणांक मरण आयलां। कालचे परस हो आंकडो कमी आसा। गोंयांत फाटल्या 24 वरांत 472 नव्या केशींची नोंद जाल्या, जी फाटल्या कांय दिसांच्या आंकड्या परस देंवल्या। तरी मरप्यांचो आंकडो वेगान वाडत आसा। कोरोनाक लागून दिसपट्टे 6 जाणांक मरण येता। 4451 जाणांचे कोरोना अहवाल तपासल्यात। जरी देशांत दिसपट्ट्यो केशी कमी जाल्ल्यो पळोवपाक मेळटात, तरी मरप्यांचो आंकडो मात वेगान वाडत आसा। चडशा लोकांक वाशिनां घेवंक नाशिल्ल्यान मरण आयलां। राज्याचे भलायकी मंत्रालय लोकांक वासिनां घेवपाचें आवाहन करीत आसा। ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365।